Everyone, welcome to Videsh classes, and this video is continuation of video 1 related to time, speed and distance. So next questions are two trains running opposite direction crossing 12 seconds. So two trains दिल्या opposite direction सांगला. So speed जी असतली ती opposite direction ची किती असतली x plus y. Okay, so हे तुमका हावेन सांगला x plus y meter per second. So time दिला तुमका 12 second. If one speed is double the other and sum of speed is 90 km per hour. सो तुमका हांगा सांगला एक स्पीड जी आसा ट्रेनीची ती डबल आसा देन अदर आणि सम ऑफ स्पीड इज 90 किलोमीटर. सो सम म्हटल्यार कितें दोनूय ट्रेनीची फर्स्ट ट्रेन एक्स धरल्या सेकंड ट्रेन वाय धरल्या. सो यांची दोगांची स्पीड कितली आसा 90 किलोमीटर पर आवर. सो एक्स प्लस वाय जो आसा तो कितलो आसा 90 किलोमीटर पर आवर आसा. ओके, सो टायमूय दिला आमकां. सो जर फॉर्म्युला पळयलो डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टायम. ओके, सो एक्चुअल हो फॉर्म्युला पण तुम्ही डायरेक्टली असो करूंक शकता. सो स्पीड दिली आमकां एक्स प्लस वाय आणि टायमूय दिला कितलो 12. सो एक्स प्लस वाय ह्यो कितलो जालो 90 किलोमीटर पर आवर. सो 90 किलोमीटर पर आवर आसा तो पयली याद दवरात कन्वर्ट करपाक जाय. जेन्ना किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करतले आमी जो पर्यंत ऑप्शनान दिना किलोमीटर पर आवर तो पर्यंत. ओके, सो आमकां फायंड रिलेटिव्ह स्पीड कितून सांगले मीटर पर सेकंड. सो 90 किलोमीटर पर आवर इंटू 12. सो हेका पयली कन्वर्ट करा. सो तुमकां सांगला तशें 5/18 किलोमीटर पर आवराक हे घेयात 18 5 जा. सो 5 5 जा कितलो येयलो 25 मीटर पर सेकंड इंटू 12. सो हांगासर डिस्टन्स जातलो 25 इंटू 12. सो 25 इंटू 12 कितलो येतलो 300 मीटर. राइट, सो टोटल डिस्टन्स जातलो तो कितलो येतलो 300 मीटर. पण आमकां फायंड कितें करूंक सांगला फायंड रिलेटिव्ह स्पीड इन मीटर पर सेकंड. सो हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता हांवें तुमकां हांगासर रिलेटिव्ह स्पीड दाखयल्या 25 मीटर पर सेकंड. सो ह्यो 25 मीटर पर सेकंदाची स्पीड झाली. जर आमकां डिस्टन्स सांगलेलो फायंड करूंक 300 मीटर आसलो कळ्ळें. सो हितून तुमकां हांवें सॉल्व करूनय ते दाखयला. प्लस आता हांगासर एक इन्फॉर्मेशन दिला एक स्पीड डबल आसतली ट्रेनीची देन अदर. सो अज्यूम करा रेशो एकल्याची एक स्पीड आसा दुसऱ्याची कितें आसतली त्याच्या डबल आसतली. सो इक्वल टू कितें करात 90 म्हणजे टोटल कितलो आसा किलोमीटर सम ऑफ स्पीड 90 किलोमीटर. सो तुमकां सपोज सांगलेले हांगासर फायंड स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन सेकंड ट्रेन जाल्यार कितें करतले हो रेशो. सो फर्स्ट ट्रेनीचो दर आमी 1 सेकंड ट्रेनीचो दर 2. सो हेजी ट्रेनीचो जर आमकां फायंड आउट करूंक सांगलेली स्पीड 90 इंटू 1 अपॉन हे प्लस करा 1 प्लस 2 कितलो 3 येतलो. राइट, सो 1 प्लस 2 3. सो हे कॅन्सल करा. सो एकाची स्पीड कितली येतली ए ची स्पीड किती येतली 30 किलोमीटर पर सेकंड. ओके, आणि दुसऱ्याची बी ची बॅच बी ची 90 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 3 ग्रॅप 2 प्लस 1 3 3 जा 30 इंटू 2 60 किलोमीटर पर आवर ही दुसऱ्याची झाली. सो इंडिव्हिज्युअल जर काढून सांगली 30 किलोमीटर आणि दुसऱ्याची 60 किलोमीटर पर आवर जातली. नेक्स्ट क्वेश्चन अ सायक्लिस्ट कवर 1 किलोमीटर इन 2 मिनिट. सो तुमकां स्पीड फायंड करूंक सांग. सो हितून तुमकां किलोमीटर पर आवर दिला. ओके, सो आता 1 किलोमीटर जो दिला पळय तो डिस्टन्स. सो 2 मिनिट दिला तो कितें टाइम आणि स्पीड ही फायंड करूंक सांगले. सो फॉर्म्युला स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. ओके, सो आता डिस्टन्स हो तुमकां दिला 1 किलोमीटर. सो किलोमिटरान आसा टाइम पळयात मिनिटान आसा. ओके, सो आता आमकां हांगासर जो मिनिट आसा पळय तो कन्वर्ट करपाक जाय इंटू आवर्स. ओके, मिनिट कन्वर्ट इंटू कितें करतले आवर्सान करतले. सो हांगासर कशें करतले ते आमी पळयात. सो 2 इंटू सो आवर्सान कन्वर्ट करतले डिवाइड बाय कितें 60 करप. सो हांगासर कॅन्सलेशन केलो. सो तो कितलो येयलो 1/30 कळ्ळें आवर्स. सो 2 मिनिट म्हणजे कितले आवर्स 1/30 आवर्स. सो आता एज पर फॉर्म्युला तुम्ही पुट कराच. सो आमकां डिस्टन्स आणि टाइम खबर आसा कळ्ळें. सो स्पीड आमकां फायंड करूंक सांगलें. डिस्टन्स कितलो 1 किलोमीटर ताका कन्वर्ट करपाची गरज ना आणि हो जो आसा पळय 1/30 कळ्ळें. सो हो डिवाइड लायन आणि परत डिनोमिनेटर 1/30. सो हो जो आसता पळय हो रेसिप्रोकल जाता. रेसिप्रोकल म्हणल्यार आता पळय सो हो 1 बरयलो तुमकां जर कळना जाल्यार इंटू घालाच आणि हो नंबर वयर बरयाच आणि वयलो नंबर सकयल बरयाच. कळ्ळें, सो हो रेसिप्रोकल जातलो. सो कळ्ळें 1 आणि हो परतो करपाचो आणि मल्टिप्लाय सायन डिवायडाची सायन मल्टिप्लाय. सो हांगासर हे कॅन्सल जर केले जाल्यार आन्सर कितें येयलो 30 किलोमीटर पर आवर. कळ्ळें. सो हांगासर तुमचो ऑप्शन जो आसा तो सी. नाव सी नेक्स्ट क्वेश्चन. टू कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी डिस्टन्स 300 किलोमीटर. सो ए आणि बी ओके एक हांगासून कार स्टार्ट जाली एक हांगासून स्टार्ट जाली. सो यांचा जो डिस्टन्स दिला तो कितलो दिला 300 किलोमीटर दिला टुवर्ड्स इच अदर. सो तुमकां हांवें सांगलें सपोज जर टुवर्ड्स इच अदर म्हणजे कितें ही अशी येतली ही अशी येतली. सो दोगूय जाण ऑपोजीट डायरेक्शनान आसतले. राइट, सो ऑपोजीट डायरेक्शनान ट्रॅव्हल करतले. सो ऑपोजीट डायरेक्शनान ट्रॅव्हल करताना स्पीड कितें येता प्लस जाता. सो त्यांची स्पीड जी दिल्या पळय किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड ही स्पीड. सो डिस्टन्स दिला एक तुमकां 300 किलोमीटर
आणि स्पीड रिलेटिव्ह स्पीड जी आसा ती तुमी काडटले प्लस करतले. कळ्ळें कित्याक प्लस करतले? सो ऑपोजीट डायरेक्शनान तुमकां हांवें सांगलां कितें जाता प्लस जाता. सो कितलो येयलो टोटल 150 किलोमीटर पर आवर. सो तुमकां फायंड कितें करूंक सांगला हाऊ मेनी आवर्स म्हणजे ऑब्वियसली टायम फायंड करूंक सांगला. सो फॉर्म्युला जो आसा स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टायम. सपोज टायम हांगा बरयलो डिस्टन्स अपॉन कितें जातलो स्पीड. डिस्टन्स कितला 300 किलोमीटर आणि ह्यो कितलो आसा 150 किलोमीटर पर आवर. सो 0 0 कॅन्सल 2 किलोमीटर कॅन्सल जातो. सो कितलो आन्सर उरलो 2 hours. So C is your correct option. Next question. A person walks 10 kilometer at 4 kilometer per hour and next 10 kilometer at 5 kilometer per hour. So आमकां फाइंड करूंक सांगला एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड जे आसा सो फॉर्म्युला टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल टाइम टेकन. ओके. सो आतां आमकां हांगासर किलोमीटर ह्या फॉर्मान दिला म्हणजे हो कितें जालो डिस्टन्स आणि हो कितें किलोमीटर पर आवर म्हणजे कितें स्पीड. सो आतां आमी टायम फर्स्ट कंडिशनाचो काडटलो. ओके. दोन कंडिशन आसा पळय. एकदा 10 किलोमीटर तो वॉक करता एट ही स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर आणि नेक्स्ट 10 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर. सो पहिली कंडिशन टायम आणि डिस्टन्स अपॉन स्पीड. डिस्टन्स कितलो आसा 10 आणि स्पीड 4. सो हें कॅन्सलेशन केलें जाल्यार 2 पॉयंट. सो टायम जो आसतलो तो कितून दिला आमकां आर्सान आसा. ओके. सो हांगासर 2.5 येयलो. आतां दुसरी कंडिशन टायम डिस्टन्स अपॉन स्पीड कितलो दिलो डिस्टन्स 10 आणि 5. सो 2 hours. सो आतां हांगासर टोटल जर तुम्ही टाइम करूंक गेले जाल्यार हे दोन्ही प्लस केले जाल्यार कितलो येयलो 4.5. ओके. सो ह्यो टोटल टाइम टेकन जालो. आतां एवरेज फायंड करतले टोटल डिस्टन्स कितलो आसा टोटल डिस्टन्स पयलो कितलो 10 किलोमीटर आणि दुसरो 10. सो कितलो येयलो टोटल 20 किलोमीटर राईट. सो टोटल डिस्टन्स 20 किलोमीटर आणि टोटल टाइम टेकन 4.5 hours. सो जर तुम्ही हे कॅन्सलेशन केले तुमकां आतां कॅन्सलेशन जर प्रॉब्लेम जाता 4.5 डेसिमल जावन कितले डिजिट आसा एक आसा. सो एक डिजिटा खातीर मल्टिप्लाय बाय 10 करा हांगा 45 बरेच. ओके. 5 सो टेबलान 5 9 जा 5 2 जा मागीर 20 into 2 कितलो येतलो 40 डिवायड बाय 4 मागीर हे डिवायड कराच 9 आणि 40. ओके. सो 9 4 जा 36 4 उरलो परत डेसिमल 0 9 4 जा 36. सो अशे नंबर चालू उरलो. सो 4.4. सो A is your correct option. Next, very important question. A train 400 meter long passes a tunnel of 600 meter in 1 minute. So find speed. आमकां दिताना ऑप्शन बाय किलोमीटर पर आरान दिला आणि इन्फॉर्मेशन मिनिट्सान दिला. सो आमकां सो हे आमकां पयलीं मिटर दिला ते कन्वर्ट करपाक जाय इंटू किलोमिटर. सो आतां हांगासर सारकें ऑब्जर्व कराच. ट्रेन 400 मीटर आणि टनल हो एक ऑब्जेक्ट दिला ऑफ 600 मीटर. म्हणजे दोनांचो डायरेक्शन पयलीं पळयाच ऑपोजीट आसा काय सेम डायरेक्शनान. जर सेम डायरेक्शनान आसा जाल्यार कितें जातलो मायनस जातलो आणि ऑपोजीट आसा जाल्यार प्लस जातलो राईट. ट्रेन जी आसा ती 400 मीटर लॉंग आसा आणि ती पास केतूनसून जातली टनलांसून ऑफ 600 मीटर. सो आतां ट्रेन हांगा वयतली हेज्या कडेन कळ्ळें. सो हांगासर त्या टायमार सायन कितें येतली एक्स प्लस वाय. सो किलोमीटर जे आसा ते प्लस जातले. सो मिटर्स 400 प्लस 600 मीटर हे कितें जातले प्लस जातले. ओके. सो हेजो कितलो येयलो टोटल 1000 मीटर. सो एका कन्वर्ट करपाक 1000 मीटर म्हणजे तुमकां खबर आसतली 1 किलोमीटर. आतां आमकां टायम दिलो 1 मिनिट. सो टायम आमकां कन्वर्ट करपाक जाय इंटू आवर्स. सो 1 मिनिट दिला. सो 1 ह्यो इंटू 1 अपॉन कितें जातले 60. सो हेजे आन्सरूय सेमच उरले 1 अपॉन 60 उरलो. सो आतां स्पीड फायंड करूंक सांगला. सो डिस्टन्स अपॉन टायम. सो डिस्टन्स कितलो 1 आणि ह्यो 1 अपॉन 60 ह्यो बरयलो पळय टायम 1 अपॉन 60. सो तुमकां सांगला तशें रेसिप्रोकल करा 60 वयर डिवायड बाय ह्यो. सो 60 किलोमीटर पर आवर हे आन्सर येतले. सो B is your correct option. Next question. A car covers 360 km in 6 hours. So हे फर्स्ट कंडिशन जालें. सेकंड, if speed increase by 15 km per hour, new time. सो आतां आमकां हांगा 360 किलोमीटर दिला म्हणजे कितें दिलो ह्यो तुमकां डिस्टन्स दिलो 360 किलोमीटर आणि आर्स मिन्स टायम. हे फर्स्ट कंडिशन. सो तुमकां हांगा स्पीड फायंड आउट करपाक काय प्रॉब्लेम ना. सो 360 डिवायड बाय 6 सो 6 6 सो 60 किलोमीटर पर आवर ही तेजी ओरिजिनल जाली कळ्ळें. सो इतले टायमान इतले किलोमीटर तो कवर करता. मागीर नेक्स्ट इफ स्पीड इनक्रीज बाय 15 किलोमीटर पर आवर. आतां स्पीड जी आसा ती इनक्रीज सांगात पळय किलोमीटर पर आवर कितें जाली इनक्रीज जाली. सो टोटल स्पीड कितली जाली 75 किलोमीटर पर आवर. आमकां फायंड कितें करूंक लागला न्यू टायम. सो टायम हांगा दवरच टायम हांगा गेलो स्पीड हांगा हाडच. डिस्टन्स अपॉन टायम. डिस्टन्स सेम आसतलो 360 फक्त तेणी स्पीड आपली इनक्रीज केल्या. सो डिस्टन्स कितलो आसा 360 आणि डिवायड बाय टायम कितलो आला 75. सपोज तुम्ही कॅन्सलेशन केलें 360 सो 75 4 जा 300 येता 60. सो आता 60 येवचो ना डेसिमल 0 85 मल्टिप्लाय करून जायात. 600 म्हणजे 8 जा येतलो 844 600. ओके. सो सारको एक्झॅक्ट येता पळय 4.8
इट. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन.